नमस्कार. या सत्ताग्रहा भितर तुमकां सगळ्यांक येवकार झेडपी इलेक्शन 2 दिसांचे पावलां तेन्ना दक्षिणेक कितें परिस्थिती आसा आनी उत्तरेक कितें परिस्थिती आहा ह्या दोनूय गजालींचेर आमी 2 वेगवेगळे एपिसोड्स करतले आनी पयलो जो भाग आसा तो करतात आमी दक्षिणेचेर आनी 3 दक्षिणेंतल्यान काम करून आयिल्ले आनी तांकां दक्षिणेंतल्या एकूण मतदारसंघांचो अभ्यास आसा अशे 3 पत्रकार आनी 3 मानेस्त तुमचे बरोबर आहात. पयले आहात तेन्ना तांकां फाटले कितलेशेच दशकां दक्षिण गोंया भितर पत्रकार म्हणून काम करपाचो अनुभव आहा ते सिनियर जर्नलिस्ट अनिल बापय, स्वागत तुमचें. दुसरे आसात ते म्हजे बरोबर सुना प्रांताचे वृत्त संपादक आनी तांणी दक्षिणे भितर काम केलां ते सोयरू वेळीप, स्वागत. आनी तिसरे आसात ते म्हजे बरोबर तरुण भारताचे साऊथ गोवा ब्युरो चीफ महेश कोनेकार, स्वागत. अनिल बाबा, सुरवात तुमचे कडच्यान करता. जालें पार्टी लायन्साचेर इलेक्शन म्हण जालें, काँग्रेस मागीर इलेक्शनाक देंवना म्हणपा लागली, प्रचार जालो. कितें आसा परिस्थिती? वॉट इज युअर एनालिसीस ऑफ अ ग्राउंड रियलिटी? आता एक म्हणटा तें अशें की दक्षिणेक आनी तातूंत तातूंत सालसेत भागांत अशी एक कांय NGO एकठांय जाले आनी जातूंत काँग्रेसचे लोक आशिल्ले की पक्षी पातळीचेर हें इलेक्शन जावचें न्हय. आनी पक्षी पातळीचेर इलेक्शन जर जालें कित्याक गोंयचे मतदारसंघ सामके ल्हान आनी ल्हान जाल्ल्यान शेजाऱ्यां भितर पक्षाच्या हाका लागून झगडी जाणी शक्य आसात आनी ताका लागून ही पक्षी पातळी जावची न्हय. तरी आसतना पयलीं सरकारान निर्णय घेतलो आनी पक्षी पातळीचेर हें इलेक्शन करपाचें थारायलें आनी त्या प्रमाणे ताणें जाहीर केलें आनी इलेक्शनाची प्रक्रिया सुरू जाली. आतां इलेक्शनाची प्रक्रिया सुरू जातरीच काँग्रेसीन हातूंतल्यान आपलें हें काडून घेतलें, आंग काडून घेतलें की आमी हे उमेदवार व्हीप करपाचे नात. पूण काँग्रेसच्या हातूंत जे जे पळय MLA आशिल्ले, आमदार आशिल्ले किंवा तांगेले जे पळय गटाचे अध्यक्ष आशिल्ले किंवा डिस्ट्रिक्टांक हे आशिल्ले तांणी असो एक कॅन्डिडेट काडलो की ज्या कॅन्डिडेटाक आपणे पाठिंबो दिला. दुसरें आनी एक जालें तें अशें की कांय भाजपाक सपोर्ट करपी जे अपक्ष आमदार आसात ताणें आपले कॉन्स्टिट्युएन्सीक जे कॅन्डिडेट दवरल्यात त्या कोणाच्याच हातूंत तो प्रचाराक भाग घेना, कित्याक मागीर आपल्याक माल पडटलें. आनी उदाहरण वेळ्ळी सारक्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक बेंजामीन सिल्वा कोणाच्याच हातूंत काम करना. दुसरें बाणावले कॉन्स्टिट्युएन्सी पळयलें जायत तर बाणावले कॉन्स्टिट्युएन्सीक हो गोवा विकास पार्टीचो आमदार कायतान सिल्वा ताणें पक्षाचो हें मानलो ना. जो पळय पक्षाचो सर्वे सर्वा जाणें पळय जो कॅन्डिडेट उबो करपाचो केल्लो बरोबर तो कॅन्डिडेट नासतना ताणें आपल्याचो कॅन्डिडेट दवरलो आनी जो कॅन्डिडेटाक आमचे जे खारवी समाज जो नुस्तेकार समाज जो आसा त्या नुस्तेकार समाजान ताका पूर्ण पाठिंबो दिला. तरी आसतना पयलींची पळय जी जिल्ला पंचायतीची अध्यक्ष आशिल्ली मारिया ताजो ताका मातसो हें आसा म्हणजे कितें टफ फायट आसा, पूण टफ फायट सुद्दां ताका हें बरें आसा. दुसरें हांगा दवर्ली सारक्याक तातूंत BJPचे आनी हें आसात नावेली BJP म्हणटे, पूण थंय पक्षां भितर खूब मोठी हें जालें, मोठी फायट जाल्या. जो ब्लॉकाचो चेअरमॅन आशिल्लो सत्यविजय नायक ताका तिकेट दिनासतना पयलींचो जो सरपंच आशिल्लो तो उल्हास तुयेंकार हाका हें दिल्लें आसा. तुम्ही कितें म्हणटा की जो ताणें एक्सपेरिमेंट केला BJP निकीक घेवन बरोबर अपक्ष आमदारांक घेवन सालसेतीचेर खंय तरी आपल्यालो शेक कायम दवरपाचो तो सक्सेसफूल जायना म्हणटा तुमी? म्हजे दृश्टीन तो सक्सेसफूल जायना. कित्याक म्हळ्यार जर ताका सक्सेसफूल करपा जाय आशिल्लें तर कांय आमचे जे मिनिस्टर जे आसात अपक्षाचे आनी कोण तांकां बरोबर घेवन करपाक ते हातूंत व्हडलोसो लक्ष घालना, भार दिना. नावेलीच्या हातूंत आमचो आवर्तन फुरतात. एका वटेन तो म्हणटा आपण सगळे आपलेले, दुसरी BJP म्हणटा तो आपल्याक सपोर्ट करता. अशे तरेची चित्र थंय दिश्टी पडटा. तिसरें चित्र दिश्टी पडटा अशें की सरकाराच्यो ज्यो कांय योजना आशिल्ल्यो त्यो योजना कागदाचेर उरल्यात, प्रत्यक्षांत अजून ताचो फायदो जसो जावपाक जाय आशिल्लो तसो जायना. ती एंटी इन्कम्बन्सी ह्या इलेक्शनाक दिसपाक शकता. ओके महेश, हें जालें सालसेतीचें. हें सालसेतीचे भायर जर वचून पळयलें मायनिंग बेल्ट किंवा नॉन मायनिंग बेल्ट आणि इवन इन्क्लुडिंग सालसेत तुझे काय ऑब्झर्वेशन्स आसा जाल्यार व्हॉट इज युअर रिडींग? मायनिंग बेल्टान प्रमुख तुका याद जाता आसतली पार्लमेंटरी इलेक्शनाच्या पयलीं, पार्लमेंट इलेक्शन जावच्या पयलीं BJPन एक पॅकेज केल्ली आनी मायनिंग बेल्टांतल्या लोकांक ती पॅकेज एक म्हयनो की 15 दीस आसतना कितें तरी तांच्या अकाउंटाचेर पयशे घातले आनी त्या लोकांक एक आमिश कशें तयार केलें आनी मायनिंग बेल्टान BJPक वोटींग जालें
इतल्या मोठ्या प्रमाणात वोटिंग जालें की कोणीच कन्सिडर करूंक नाशिल्लें, स्वता BJPच्या MLAनी हय. स्वता कॅन्डिडेटानूय अपेक्षीत धरूंक नाशिल्लें, इतल्या मोठ्या प्रमाणात टर्नओवर जालो आनी तांकां वोटिंग जालें. ताजे नंतर कितें हो प्रश्न त्या लोकां मुखार आसा. ताजे नंतर सेंट्रान BJPचें गव्हर्मेंट आयलें, गोंयच्यान आतां 3 खासदार म्हणूं येता आमच्यांनी, धरून मनोहर पर्रीकर 3 खासदार आसा. मायनींग कित्याक सुरू जायना हो खरो तर प्रश्न आसा आनी ह्या इलेक्शनात ताजी धग जाणवतली अशें स्पश्टपणान चित्र सद्या उबें आसा. आनी मायनींग बेल्टान तेच बरोबर BJP कडेन 2-2, 3-3 कॅन्डिडेट फुडें आयले आनी थंय तांकां मातशे त्रास जाल्ले आसा. म्हणजे थोड्यांनी बंडखोरी केल्ली आसा, कांय कडेन पक्षाच्या कार्यकर्त्यांक विश्वासान घेत नासतना उमेदवारी लादिल्ली आसा, अशें पिक्चर सद्या आसा. ते कदाचित BJPक म्हारग पडूं येता काय कितें अशें दिसता. थंय इंडिपेंडंट मोठ्या प्रमाणात उबे राविल्ले. नेमकें पिक्चर कितें आसतलें हें मातशें सांगप कठीण वता, कारण इंडिपेंडंट कितले वोट्स खाता ताजेर खूब कितें आसा. एक युनायटेड ओपोजिशन किंवा एक सिंबॉल exactly. बॅलट पेपराचेर नासून सुद्धा हय. यू आर सेइंग इट इज नॉट अ केक वॉक फॉर BJP. BJP एक्झॅक्टली, इट इज नॉट अ केक वॉक फॉर BJP. आणि अनिल बाबान म्हटलं तशें सालसेतीन अपक्षान इतर ऑलमोस्ट सोडूनच दिल्लें आसा इलेक्शन झडपीचें. तांणी कोणाचें वायटपण घेवप ना, आमी जशें आसा तेच बरें आसा. सो ना BJPचें वायटपण ना हांचें वायटपण. जो स्टँड तांणी घेतला पळय तो न्यूट्रल स्टँड आसा असो सद्या तरी पिक्चर आसा. भितरल्यान ते कोणाक सपोर्ट करता हें कांय कळना, कारण गोवा विकास पार्टीचे गॅम्बल कितें? गोवा विकास पार्टीचे गॅम्बल सद्याच्या पोझिशन जर पळयला जायत न्ही जाल्यार तांकां ताणें बीफ बंद केला, बॅन घातिल्ले आसा तो एक. चर्चीचेर जाल्लो एटॅक आनी घर वापसी हे 3 मुद्दे सद्या प्रचारांत फुडें आयिल्ले आसा आनी 3 मुद्दे वेवस्थीत तांकां जंय सपोर्ट मेळूं येता त्या लोकां पर्यंत पाविल्ले आसा. सो गोवा विकास पार्टी मुखार खूब मोठी चॅलेंज आसा. बेजिकली नुवें कॉन्स्टिट्युएन्सी धरली, जे कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्यान मिकी पाशेको जिखून आयिल्लो आसा एसेंब्लीन, ते कॉन्स्टिट्युएन्सीन बरी फायट आसा. थंय इवन तुम्ही म्हणटात की मिकीच्या स्वताच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी एक्झॅक्टली गोवा विकास पार्टीचें अस्तित्व कितें सालसेतीन आनी मिकीचें फ्युचर कितें ह्या इलेक्शनांतल्यान कदाचित लोकां मुखार येतलें. कारण मिकीक जो कॅन्डिडेट फुडें इलेक्शनाक मेळूं येता असोच कॅन्डिडेट जिल्हा पंचायतीन बशिल्लो आसा. जरूर कितें दिसता ह्यो 2 एनालिसीस आयकल्यो. तिसरी उरता ती एक नॉन मायनींग बेल्ट आणि ओवरऑल जर सावथाची परिस्थिती पळयली, इज द गॅम्बल वर्किंग फॉर BJP? पयलीं आमी एक विचार करूंक जाय की जे तरेन ही जिल्हा पंचायत इलेक्शन ते पक्ष पावण्यार घेवपाचो निर्णय सरकारान घेतलो तातूंत तो खूब एकतर्फी जाल्लो आसा. म्हणल्यार कशें तो म्हणटलो की कसो काय म्हणून सादी गजाल आसा. जर सरकाराक जर हे इलेक्शन पक्ष पावण्यार घेवपाक जाय आसलेलें जाल्यार फाटलीं 3 वर्सां जालीं सरकाराक बरी तयार करूं येताली लोकां कडेन. कारण तुमचे कडेन हें आसा, मेजॉरिटी आसा, तुमचे कडेन सगळे मायनॉरिटी आमदार आसा, लोकांचो सपोर्ट आसा, चर्च अशें सगळें आसा. पण ही जे पक्ष पावण्यार इलेक्शन घेवपाची तयारी म्हणजे जो निर्णय आसा तो एक अचानक जरी फाटल्या 2-3 वर्सांक तो मुखार येतालो मुद्दो, पूण तो निर्णय घेताना सरकारान इतली गडबड केल्ली आसा की सरकारान ते कायद्यान दुरुस्ती करपाक एसेंब्लीक फाटली कितली एसेंब्ली गेल्यो 3 वर्सान केन्ना विचार आयलो ना, जाल्यार ते ऑर्डिनन्स काडले. हितूंतल्यान एक 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 हे तयार जालें. मागीर चर्चीन ताका विरोध केलो. खुबश्या लोकांनी अनिल बाबा सांगता भशेन NGO मुखार आयले. हो सगळो विशय पळयतकच दुसरो विशय आयलो तो आतां पक्ष पावण्यार इलेक्शन घेवपाक पडलें कित्याक BJP फाटीं तेन्ना इलेक्शन डिक्लेअर जालें तेन्ना आपलो तांचो स्पोक्स पर्सन आपलो विल्फ्रेड मिस्कितान म्हणलें की आमच्या सरकाराची कामगिरी कितली जाल्या फाटीं हें एसेस करपा खातीर आमकां एक म्हत्वाचें म्हणून. म्हणजे हांव अशें पळयता ह्या कडेन की BJPन हो निर्णय घेवपाक पक्ष पावण्यार की आमी फाटल्या 3 वर्सां खंय आसा अशें घडये तांकां दिसलें आसत म्हणून ते तेणेन केलें आसत. हो ओवरऑल एक भाग जालो. आनी अनिल बाबान म्हणल्या भशेन की गोंया सारक्या राज्यान पक्ष पावण्यार इलेक्शन घेवपा सारकें म्हणजे जिल्हा पंचायत बरोबर ना. कारण आमचे हांगच्यान रोखडो पंच मेळटलो, आमदार मेळटलो, मंत्री मेळटलो आनी बरोबर तें आमी पयल्या गांवांनी कशे तरेन ते कशें आसता मोठे राजकारणी आसा पळय तर इलेक्शना पुरते विरोधक आसता मागीर बरें येता. पूण गांवांतले एकदम सेन्सिटीव आसता. एकदां विरोध जालो की तुका तुजी तोंड पळोवची ना अशी परिस्थिती आसा. आतां महेशान सांगलें म्हणजे मायनींग बेल्टाचो सांगलो. नॉन मायनींग बेल्टाचो सुद्दां परिस्थिती कशी आसा पळय, कांय स्किमीचो विशय आसा, उलोवप खूब जाता सरकारा वतीन, पूण प्रत्यक्ष कितें एक आतां बंडखोरी जावपा कारणान खूब आसा. खुबशे कार्यकर्ते सॅटिस्फाय ना. हांव बरोबर सरकाराचें म्हणना, पूण स्थानीक जे तांचे कोण आमदार आसत किंवा डिफीट जाल्ले जे कॅन्डिडेट आसत अशे तरेचें कोण चित्र आसा. आनी हांव फुली एग्री अनिल बाबानी महेशान म्हणले त्या भशेन की BJP खातीर जरी BJP दिसलें की ना आमी सत्तेर आसा म्हणून हें आमकां इलेक्शन सोंपें वतलें, हें सोंपें तितलें सोंपें ना.
हातूंतल्यान आनी एकच एग्जाम्पल सांगता की जेन्ना आमचो डिफेन्स मिनिस्टर मनोहर पर्रीकरा सारके एक दिल्ली सोडून जेन्ना जिल्हा पंचायती इलेक्शनाक हाडपाची परिस्थिती बीजेपीचेर येता हेजो अर्थूच असो की ही गजाल ते बी काँग्रेस नासतना रेसीन नासतना हितूंतल्यान खुबश्यो गजाली स्पश्ट जाता. म्हणटकच हांव पळयतना इलेक्शना अशें पळयता की खरें बीजेपी खरें आपल्या हेजे कडेन आपलें जें धोरण आसा तें प्रमाणीक आसा काय ना. आनी सालसेटी विशय घेतलो जाल्यार जी मायनॉरिटी फाटली असेंब्ली इलेक्शनाक आनी कांय प्रमाणांत लोकसभा इलेक्शनाक जी बीजेपी वांगडा रावल्ली ती खरेंच रावतली काय कितें हो सगळ्यांत व्हडलो प्रश्न आसा. आनी अनिल बाबान सांगले त्या भाशेन सध्या तरी परिस्थिती पळयत आनी महेशा म्हणटा भाशेन गोवा कारण गोवा विकास पार्टी लोकल थिंग त्या बाबतींत पूण तशी परिस्थिती ना. म्हणटकच बीजेपी खातीर खुबश्यो गजाल्यो आनी उलट तांचे जे आज सध्या जे आमदार जे आसा तेंचे खातीर सामके प्रतिश्ठेचो प्रश्न जाला. बरोबर. मुगेलो मुद्दो हो की जर काँग्रेस ना तरी आसतना मनोहर पर्रीकराक सुद्धा हाडून प्रचार चल्ला. पूण अल्टिमेटली जेन्ना एक मनीस मतदान करपाक वता व्हेरी प्रॅक्टिकल तागे सायकोलॉजी पळोवया तो जेन्ना बॅलट पेपर पळयता ताका एकूच वळखीची चिन्ह दिसता थंय आनी तें म्हळ्यार कमळ. दुसरो जो वळखीची खंयचेच चिन्ह ताका दिसना, दुसरी रँडमली दिल्ली सिम्बॉल्स. अशी परिस्थिती भितर तुमी जो डिस्कंटेंट म्हणटात तो डिस्कंटेंट खरेंच कॅपिटलायज जावन ताजी परिवर्तन मतां भितर आनी तो झेडपी निवडून हाडपा भितर जावपाक शकता ना. कित्याक जाणा कित्याक पयलींची परिस्थिती आज परिस्थिती ना. कित्याक आज ते 65 वर्सांचे जे पळय लोक वेगळे आसा पळय ते फक्त चिन्ना पुरतेच मर्यादीत आशिल्ले. आज जे यंग जनरेशन जे आसा तें यंग जनरेशन तो आपलो कॅन्डिडेटाचो विचार करता, तो पार्टी विचार करना. यंग जनरेशनाक कितें जालां जे एज्युकेटेड शिकीत घेतिल्ले पळय लोक आसात तांकां कोणाकच एकट्याकय सर्वीस मेळ्ळी ना, काम धंदो मेळ्ळो ना. दुसरें म्हणजे कितें ज्यो स्किमी पळय तांकां आयिल्ल्यो त्या स्किमी 3-3, 4-4 म्हयने तांकां ते पयशेय मेळ्ळे ना. तिसरें म्हणटा तें अशें की जे पळय सरकारा कडेन वचून संपर्क सादपाक जाय आशिल्लो ते संपर्क सादपाक ते कोण मेळना. म्हण तांचे भितर ते घुस्मटल्यान ते कितें सांगता आवय बापाय सुद्दां की तुमगेले पळयात आमी आमगेले पळयतात. हो एक प्रश्न जालो. सो तुमी म्हणटात की सिम्बॉल ना खंयचे तरी एक प्रभावी दुसरे सिम्बॉल ना, हाजो परिणाम जो आमकां दिसता की कमी जातलो म्हणून तशें कांय ना. तसलो आज तरी नाही ना. दुसरें म्हणजे पळय आज पळय सालसेत म्हणटा ती अल्पसंख्यांकांची चड हें. आज ती जो पळय 2-3 मुद्दे आयल्यात आतां. एक मुद्दे म्हणजे मासाचो मुद्दो आयलो, दुसरो मुद्दो आतां घर वापसी आयलो आनी तिसरो मुद्दो आयलो तो ती आमची मदर तेरेजा तो प्रश्न आयलो. आनी काल सुद्दां तें वेस्ट बेंगाला पळय नंचांचेर हें जालां, पाकिस्तानाक कितें जालां ताजोय परिणाम आतां ह्या चर्चे मार्फत तो जावपाक लागलो. एक ताका लागून कितें जालां की तांणी डिक्लेअर केलें कांय लोकांनी की मिकीन आपली भुमिका जाहीर करची. तूं जर सरकारा बरोबर आसा, जर आवर्तन फुडता ताणें विचारलें तर तुमची भुमिका कितें, तुमी ताका विरोध करता काय ना. आनी जेन्ना असो जेन्ना आयलो तेन्ना मिकीक प्रेस कॉन्फरन्स घेवची पडली की अशी जर रावली जर जायत तर आमकां हें करचें पडटलें. तरी आसतनाय जो पळय एक वेगळो तांचो भितर ग्रूप आसा न्ही महिला विभाग जो आसा तांचे भितर म्हणजे अल्पसंख्याक केंद्र महिला विभाग हो चड पावरफूल दादल्या परस तांचेर परिणाम जाता. आनी परच्या हे पार्लमेंटाचे इलेक्शन तसो परिणाम जाल्लो आसा. ती सुरवात तेन्ना दिशिल्ली म्हणटात की ते आतां एक्च्युअली सारके ताजे रिजल्ट आतां दिसपाक लागला. म्हणजे कितें दिसता सिम्बॉल ना हाजो कितलो फायदो जातलो बीजेपी? प्रमोद एक गजाल लक्षात घेवपाक जाय की जरी पार्टी सिम्बॉल नासलो जायत न्ही नाव आमी फाटल्या 15 वर्सां म्हणल्यार पळयल्यार की एक चल कमळ मारलं कमळाचेर शिकवण. नाव पीपल आर एज्युकेटेड, लोक शिकल्यात, घरांत ताजेर चर्चा जाता. म्हणजे आज ग्रामीण भागांत जर गेलो एकदम खोतीगांव पैंगीणच्या हातून कोणच्यान सुद्दां जर गेलो जायत न्ही जाल्यार थंय भुरगे शिकिल्ले आसा ते सांगूंक शकतात घरांत की ना हे